चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मते कार्यावळीक तुमकां समजतात माय महोत्सव आनी उर्बी उरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें एक विनोदी कलाकार आसा जाणें पालकाचेर वेगवेगळ्यो तरेच्यो भुमिका केल्यात, लोकांक सदांच खुशाल दवरपाचो प्रयत्न केला. आयज आमी ताची भेट घेवया आनी ताचे विचार ह्या कार्यावळी उद्देशी हांव तुमचे मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करता. चल तर. आयच्या कार्यावळीचो आमचो मानेस कॉमेडियन रॉनी फेर्नांडीस आयचे कार्यावळींत माये मोगाचो आनी उर्बे उरींत येवकार. थँक्यू. रॉनी, ह्या तियात्राचो मोग तुका कसो लागलो? म्हाका पयलें म्हळ्यार म्हाका तियात्रा नाचपा म्हळ्यार एक हॉबी जाल्लोली. मुगे हॉबीज ती इस्कॉला वयता आसतना देखून हांव मुगे इस्कॉल देखून शिकता आसतना हांव मुगे तियात्रा एक्टींग करपा. म्हणजे म्हाका मुठाय ती सारकी सारकी चड हें जातालें सारकें चड म्हाका सारको आवडटालो सारको तियात्र चोवपा पूण तितू वागून आसलो पूण म्हाका सारको एक्टींग करपा चड सूय. आनी म्हाका मुठाय ती सारको डिसेंट रोल मुठाय तो सारको म्हाका आवडटालो आनी बरो दिसतालो डिसेंट रोल करपा. पूण म्हाका वयता थिंग कितें जाता जायते कडेन म्हाका कॉमेडी दिताय म्हळ्यार हांव कोत्ता कॉमेडी कोणा ना म्हणा तुगे तियात्रान देखून हांव जायत केलां. पूण तुवें म्हाका कॉमेडी दिल्या आनी जॅक रॉडसनागे जावं जाय तितून बरें तियात्र केले हांवें. विलियम दे कुडतोरी जावं इनास दे काणकोण मागीर मिनी मारियो मागीर जायते ते आनी उगडास येना म्हाका आतां जायते तियात्र केले. आनी विलियम दे कुडतोरींगे म्हळ्यार आनी सांगो नाका जायते भाशेन रोल केले. डॉक्टरा रोल केलाय, पुलिशा रोल केलाय, पाद्री रोल केलाय, कॉमेडी रोल केलाय आनी कॉमेडी रोड सिनाचे येयन परत हांवें डिसेंट रोल केला. तेश कोन्न डिसेंट रोल करून झूप कोन्न ड्रेस चेंज करून कॉमेडी येयलो हांव. आनी हो तियात्र न्हू आमगे दोन बायलो कोपेलाको म्हणटाय त्यो विलियमान बॉम्बे वयलो आनी ताका विलियमान बॉम्बे वयन ताका कितलो येवकार दिलो आनी विलियम दे कुडतोरीन थिंगा एवॉर्ड मेळ्ळो. आनी तेणें आमकां भरपूर हें केलें हुशाल दवरलें आनी बरे भाशेन हांवें ताका रोल केलो आनी जायते भाशेन. आनी दुसरें म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार जायते भाशेन हांवें रोल केले हें केलें तें केलें जायतें केलें. आनीक म्हाका चड आवडटा चड आजू पासून म्हाका एक्टींग करपा. आनी तें तूं सांगो नाका हेडां जावं कितें जावं आनी हेड आनी सांगो नाका हेड सारकें चड बरें. हांव पयलो हेडां नाचिलो. हेडां नाचोवन DA प्रोडक्शन राया म्हणटा तो पयलो मुगे हेड थिंगसून हांव हेडां नाचिलो. हेडां नाचोवन मागीर तेणें म्हाका जेरोन डे डिमेलो म्हूण पेर्सेरावलीचो एकलो भुरगो तेणें म्हाका तियात्रांक हाडलो. तियात्र म्हणपा लागलो तुगे एक्टींग बरें लागला कॉमेडी बरें आपणाक एक तियात्र काडटा तूं तियात्रांक कॉमेडी कर भयणीची दोत म्हूण. आनी गांवांत तियात्र जालो आनी तितून कॉमेडी केली आनी बरो थिंगसून मागीर हांव सारको तियात्राचे वयर चलो म्हणटरी आतां हांव आहा शायन जाला मातशें तितू हें जालें ना बरे भाशेन आहा ओके. आनी आजू पासून नाचोता आनी इस्कलां देखून हुंय देखून इस्कलां जावं हुंय वानेक प्ले जावं कितें जावं आमी क्रिसमसा जावं आमगे वाड्या देखून आमी प्ले काटाय वानेक प्ले कोताय जायत कोताय. आनी थिंग देखून हांव वानेक प्ले काटा बरोयता आनी मुको बरयलो आहाय आनी तियात्र देखून मुको बरयलो आहा तो देखून हांव एक दीस काडटलो. पूण हितू म्हाका उमेद सारकी तियात्रां हें करपा. आनीक हेडां देखून नाचिलां जायते हेडां नाचिलां. जॅक रॉडसन नाचिलां, रॉड्रिगीस ते बेनावली नाचिलां, मागीर पिटे त्रिदा दे पायटी तेका नाचिलां. आनी आतां म्हणटाय तो सागो एका पिटे दे बेतालबाती तो मोठेलो तेका नाचिलां. आनी तेका आतां आसो मरोसो तेका आसतलो आनी तो तर हेड काणा हांव नाचपाना कित्याक तो हितूलो म्हाका वावुरता सारको आनी आमगे तेंका सगळें बरें कोता आनी सगळें बरें करून आतां हांव तेका आहा सद्या. रॉनी, तुजो गांव आनीक तुजी घरची फॅमिली? हय, मुगे गांव सेरावली मुगे गांव. मुगे मिसीस आहा, मुगे बाय आहा आनी एक धाकटो बाब आहा. हय. तर जे
गूण तुका आसात ते तांकांय आयल्यात. हय मुगे बाय येयले मुगे गूण बाय येयले बाय म्हणटा दाडा आपण तुजी भाशे एक्टींग कोत रे मागीर पिट्या ते बेतालो तीन तेणें एक हें म्हणपा लागलें आपूण तेका हेडा नाचिता नाचत म्हणपा लागले मागीर तें म्हणपा लागलें आपणा रोल बरोय म्हण मागीर ते कित्या लागून प्रॉब्लेम जाले आनी मागीर तेका हेडा घालून तो म्हणपा लागलो तुका आपूण नेक्स्ट इयर सॉंग घाता मागीर येयलें तेका मातशें मुंची भाशेन तेका येता. रॉनी तुज्या आवडीचो असो तियात्र खंयचो? विलियमागे म्हाका तियात्र सारको आवडलो आनी बरो सारको म्हळ्यार आतां ते तूं कोणी हांव कॉमेडी कोत्तालो त्या तियात्रान कॉमेडी कोत्ता म्हळ्यार विलियमागे तितून काजार जाले मिरे वांटून गेले अशें कितें तियात्र आहलो तो तितून कॉमेडी कोत्ता हांव तितून कॉमेडी कोत्ता आसतना मागीर एकलो कोण पुलिशा रोल कोत्ता तो येयना जालो येयल ना कितें बरो नालो अशें कितें मागीर ती म्हणपा मिरा म्हणपा लागले तेगे चेवड म्हणपा लागले रॉनी तूं पुलिशा रोल घाल कॉमेडी मागीर चोया कॉमेडी आनी कोणाक घाता हें म्हळें ओके. मागीर सावंत तियात्र आहलो ते गेलो सावंत तियात्रान बरो केलो आनी मागीर पुलिसांगे रोल हांवें केलो आनी तें म्हाका इतलो पुलिसां ऑन द स्पॉट केलो म्हूण म्हाका सारको बालोर केलो आनी एक म्हळ्यार न्हू विलियम द कुडतोरी न्हू भुरग्यां वयर काडटा हे डायरेक्टर न्हू हे डायरेक्टर तुका भुरग्यां वयर काडपा न्हू कित्याक ते कितें कोताय मातशी कॉमेडी जाली अरे तुगे सारकी कॉमेडी बरी जाली ना मरे सारकी कॉमेडी सारकी करूंक जाय ती तापयताय तापयलें म्हणटरी कितें जाता मनशां तेंच मना उरता तूं एक्टींग करपा तूं मुखार वचना कळटा तुका न्हू. पूण विलियम त्या कुडतोरी जावं तेगे मिरा मेनेजीस तेगे चेवडू तें देखून तूं कितें कॉमेडी चुकल म्हण तूं स्टेजीर सकयल देंवलो की ना रोनी बरें जालां म्हणटा केन्ना म्हणा बरें जालें ना म्हण बरें जालां म्हणटा कित्याक आमकां आनी उमेद येता तुगे कितें मिस्टेक जाला चड रे खबर मुखार वच तुका तो दिसवता तुगे जालें ना हेज्या बरें कोन्न दाखय कित्याक तेदू आमकां उमेद येता तियात्रां नाचपा आनी अशें करून तापयलो जाल्यार तें मागीर मनांत तूं उरता कळ्ळें ते भाशेन ती मनशां सारकीं बरीं विलियम द कुडतोरी जावं तेगे मिरा मेनेजीस सारकें बरें आनी ती सारकीं भुरग्यां वयर काडपाचीं. रॉनी हांवें पळयलां तुका जायत्यो भुमिका तुवें एक बायलेच्यो केल्यात. कार्नवालाच्या खेळांनी तर तुका वर्साच्या वर्सा बियातुलाचो रोल पडटालोच. ही तुजी तयारी कशी चलताली? जॅक रॉडसनाक गेले जॅक रॉडसनागे हितून म्हाका बायले रोल दिताले बायले जावं चेवडाचो मावशेचो ते आमी हें कोताले नुगो मागीर सिमला कितें म्हणटा नुगो माना ओय गो माना नुगो रोजालीन ओय गो माना आमी ती जाणटे बिया थोडीशी म्हूण म्हणजे तितून एक बियातोड्या रोल जॅक रॉडसन आमी दितालोच सिमला आनी आमी दोगांय बायल जाताले बियातोड जाताली बायल जाताली अशें करून आमी कार्नवाला सोबयताले खेळ तेगेलो. पूण हे जे कपडे लागतात ते तूं कशें अरेंज करतालो? हांव वचून ड्रेस घेतालो मार्केटासून रेट विचारतालो आनी कितली म्हारग आसूं ती हांव ड्रेस हाडटालो साडी हाडटालो जावं कितें अशें करून शिंवपा जाल्यार मुगे भयण टेलर एनी तेका हांव काजार केलो तेणें तें केन्ना हुंचे टायम कॉमेडी एक ड्रेस शिंव गो तें ड्रेस शिंव रॉडसनागे जावं जॅक रॉडसनागे कितें जालें जाल्यार ते रोखडें म्हाका शिंवोन दितालें ते टेलर आहा म्हणून हांव तेका शिंवोन घेतालो आनी ते हुंच्या टायमार म्हाका कोन्न दितालें अशें करून म्हूण हांव ड्रेस हाडटालो आनी शिंवप आनी मुगे उमेद ती 3 दीस कार्नवाल नंतर तेणें बरो उडोवपा जाय म्हूण. आयज आमी खेळांनी नाचतात तियात्रांनी नाचतात जायते फावटी आमचे नदरे मुखार कोण तरी एक बरो कलाकार आमकां दिश्टी पडटा आमी थोडे फावटी ताका फॉलो करून मुखार वतात तुजे नदरेक असो कोण तरी? म्हजी नदरे म्हळ्यार आतां सद्या म्हाका कॉमेडी वो डिसेंट खंयचोय ओके म्हाका कॉमेडी म्हणटाय तो कॉमेडियन सेल्वी आनी रिचर्ड कॉमेडियन हे दोगोय तियात्र आसत जाल्यार हांव तियात्र सोडना तेंगेलो तियात्र चोवपाक. आनीक ही जी कला तुवें सुरवातीक म्हणलां ते भाशेन हितून भितर सरल्या उपरांत हातूंतल्यान तुका खुशालकाय मेवता? होय म्हाका सारकी चड उमेद वगता चड खुशालकाय वगता म्हाका तियात्र चोवपा पूण न्हू पूण एक्टींग करपा एक पाट एक्टींग केलें हांव सारको हॅपी सारको म्हाका जेवण देखून जेयना हितू हांव सारको पूण म्हाका एक्टींग करपा चड उमेद आनी एक पाट तियात्र जालो हांव सारको चड हॅपी जाता. आतां तियात्रान तुवें फकत कॉमेडी जावं रोलूच केल्यात कांतारां केन्ना तरी? होय कांतार विलियम द कुडतोरी एक कांतार म्हणलो हांवें आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक रिद्देक दिवन वाडयता बऱ्या इस्कॉलांक घालून फावो तें शिकोवप दिवन ती ताका शिकयता
भुरगो शिकता तितलें शिकोन माय पायचे आवडे आसता भुरगो बरो शिकतलो व्हडलो मनीस जातलो आज काडसान धरून रावता तुमचे कानार सादयता खोरी गोडणी घोडलेली एका गरीब गोऱ्याब्यान माय पाय पूत रावताली 12वी पास करून भायर वचपाची चिंतना आसली जायते कोर्स केलेले सर्टिफिकेट्यो वाचलेल्यो एजंटाक मेवली हांव तुका बोटीर वता गिरेस मनीस कोता एजंटान आस दाखयली हे कंपोजिशन कोणाचें हे म्हाका कंपोज करून दिलोलें जॅक रॉडसन तेणें म्हाका हें कंपोज करून दिल्लें कांतार एकांतर तुवें बरें जोरयलें हय बरें केलां विलेम देकोडचर ती तियात्रां बरें केलां आनी म्हाका वालो दिलो तियात्रां आनी तितून मार्कूस म्हणलो बेतालबाची तो तितून तो कांतार म्हणपा लागलो हें कांतार तें वावडलें तो म्हणपा लागलो हें तुगे सारकें चड बरें आहा आपणा कॅसेटी म्हण तें मागीर सायबिणी विजमिता म्हूण तेगे तूं कॅसेटी हांवें कांतार म्हण मागीर रॉनी आमी तियात्रान पळयतात की जायते रायटर आसात ते थोडे फावटी तांकां जाय ते भाशेन कॉमेडी बरयतात पूण थोडे फावटी थोड्या तियात्रांनी ही कॉमेडी बरयलेली आमकां दिश्टी पडना ते कलाकारांचेर आदारून आसतात आनी कलाकारांक सांगतात की तुमी कॉमेडी तयार करात अशें केन्ना तरी तुका घडलां हय जायत पाट जालां वोच जावं कितें कोताय बरयता आसतना आपणा ही कॉमेडी म्हणटाय वाचून दाखयताय ते म्हाका रॉनी चोय अशें करून आपणा ही कॉमेडी आहा कितें केल्या बरें चलतोय कॉमेडी जातोली मागीर हांव तें कितें सांगता चोय प्लॉट येयल्या बरें न्हू तेगे कितें जाता अशें करून एक फावटी कितें जाता रोड सिनूय आसता रोड सिनाचे आसता रोड सीन केले जोक केले ते गेले मागीर हांव तें कितें सांगतालो एक प्लॉट हाड जाल्यार बऱ्या पडटा एक हांव पाय जाता तें चेड जाता तूं चेड जाता म्हणजे तूं पाय जाता हांव चेड जाता बेश्ट करून एक प्लॉट हाड जाल्यार कॉमेडी बरी आसतली जोक केलो धांवलो जोक केलो तेन्ना तें हें आसना न्हू जे आमी मागीर कितें कोताय बसताय बसोल म्हणटरी एक बरें चिंतताय आनी मागीर एक प्लॉट हाडटाय प्लॉट हाड म्हणटरी ती मागीर कॉमेडी आसता एक फावटी कितें जाता डायरेक्टर आपणा एक प्लॉट हाडटा अशें करून प्लॉट आसता मागीर आमी कितें कोताय बरें सोद तें लोकांक करपा जाय न्हू ताका लागून मागीर आमी येदो मसाला घाता हें कोताय आनी ती कॉमेडी वाडयताय आतां तियात्रांनी फकत रोड सीन केले जावं जे भाशेन तूं म्हणटा एक प्लॉट घराचो प्लॉट हाडलो आनीक समज त्या जी मेन प्ले आसा मेन पार्ट आसा तितूंत कॉमेडी ना जाल्यार हो तियात्र बरो दिसता ना तितू कितें जाता एक फावटी बरें दिसना मागीर थोडे पूण मसाला घालूंक पडटा न्हू प्ले कितें जाता प्ले सेट जायी तो ती सेट जाल म्हणटरी एक सेट जावप म्हळ्यार बरें दिसता न्हू मातशें कितें हांसपाचें कितें आसूं जाय भितू कितें जाता सगळे कडेन घरा बी सेट जाल्यार लोकांक मागीर बरें जायना न्हू रोड सिनाचेर कॉमेडी आसल्यार बरी जाता बरी जाल्यार हितू कितें जाता तुका एक म्हटल्यार तासूं मेळटा आतां तूं एक एडवोकेटा रोल कोता एडवोकेटाचो एडवोकेटा रोल केलो म्हणटरी तूं एडवोकेटा रोल केलो म्हळ्यार तूं दुसऱ्या नाटा हें कोटा मागीर हें कॉमेडी कितें करता आरे तूं केसो रे मनीस तूं एडवोकेटू तूं लोकांक नाटा मागीर तो एक म्हटल्यार तासून तेदो लोक आसता लोक वालोर म्हणटा अशी बरें केलें तें तितू कॉमेडी हितू आसोंकूच जाय आहल्यार तुका बरें जाता पार्टी आयज कॉमर्शियली आनीक सर्तीचे कॉम्पिटिशनाचे तियात्र जाता केन्ना तरी कॉम्पिटिशनाचे तियात्र न्हेसोंक तुका सहयोग मेवला हय हांव जायत ती साल्वादोर आफोन्सागे हिंगा कला अकॅडमी नाचिलां मागीर जॅक रॉडसनान आनी एक पाटी गायलो कॉम्पिटिशनां पूण जायत तेश कोन्न पयलीं प्ले देखून धाकटे प्ले देखून गायले म्हण हांव कला अकॅडमीक हिंगा पेन्जीम थिंग नाचिलां म्हाका मेळ्ळा नाचपाक कॉमेडी आतां कॉम्पिटिशनाचे जे तियात्र आसात ते आनीक आमचे कॉमर्शियल हातूंत कितें तरी वेगळें अशें दिसता तेश कोन्न कांय दिसना पूण कितें जाता कॉम्पिटिशनाक कितें जाता कॉम्पिटिशनाक तुका टायम जावपा जायो टायम आसपा जायो ते भाशेन कॉम्पिटिशन आसत तेंगेलें ते मार्क्स आसत न्हू आनी जज बसलो आसताय तेका लागून ते कितें जाता बरें कोताय कॉम्पिटिशन शो म्हणटाय तो बरो मागीर एक पाट तो कॉम्पिटिशनाक तूं जिखील म्हणटरी मागीर तें कितें कोंता येता म्हणजे कितें जाता तें बरें आहा तें मागीर तें दाखयताय रे तेशें कोन्न सारकें जायना पूण कॉम्पिटिशना शो म्हणटाय तो तियात्र म्हणटाय तो सारको चड बरो जावपा जायो कित्याक नीक प्रायज मेळपा जाय न्हू तेका लागून चड भाव उत्ताय कॉम्पिटिशना शो करपाक आमी आतां तूं एक विनोदी कलाकार ह्याच नांवान तुका चड वळखतात कॉमेडियन रॉनी
तर आयचे जे कॉमेडी आयज आमी तियात्रांनी कॉमेडी पळयतात की तितले अर्दे कपडे घालून ती कॉमेडी करपाची गरज आसता काय ना? ती आसोताच म्हाका मेन म्हणटाय तो सारको चड आवडटा सारको कॉमेडियन हो हें कोन्न कितें तेश कोन्न नेशिल देखून जाल्यार ताका सोबता कॉमेडियन रिचर्ड ते कसले ड्रेस घाल कितें घाल तो तेक सारकी चड बरो तो बारीक घा न्हू ते कसले कपडे घाल वत जावं तो एक एक फाटी हाफ देखून चड्डी घालून येता आनी बरो हें करता पूण तेगे सारको म्हाका रोल बरो लागता आनी तो बरो दिसता. हे जे ऑडियन्स मुखार बसतात तांकां आवडटा, तेका आवडटा ते 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 आहल्यारय लोक हावसफूल जाता. कॉमेडियन रिचर्ड, सेल्वी, जेनेट, सेली ते तर आसत जाल्यार लोक हावसफूल. ते ते एक्टराकूच चोयन कॉमेडियाकूच चोयन लोक येताय न्हू. कॉमेडी ती कसली आसूं म्हण ती आहल्यार आनी म्हाका चड आवडटा ते कॉमेडियन म्हणटाय ते जेनेट जावं कॉमेडियन रिचर्ड, कॉमेडियन सेली ते आसत जाल्यार हांव तियात्र पळोवना चड बरो आसता सारकें. तूं आयज पासून कितले तियात्र न्हेसला? हांव जायते तियात्र नाचिलां. पयलो म्हणटाय तो जेरून डिमेलो भयणीची दोत तेका नाचिलो बरो पयलो स्टार्टिंगाकूच. मागीर थिंगसोन मागीर विलियम द कुर्तोरीसोन मागीर इनाज द काणकोण मेलो तो तेका मागीर मिनी मार्यो गेले आनी ऑन द स्पॉट देखून हांवें शो केले जाय तुगे देखून हांवें नाचिला. तुवें काळजाचे गावे म्हूण तुगे एडवोकेटा रोल केलो तुगे तियात्रां तो देखून हांव नाचिलां. आनीक एशें कोन्न ऑन द स्पॉट जायते मिला इस्ते चांदोर तेणें देखून आल्दोना तेगे पयलो शो आहलोलो मागीर तेगे शो म्हणजे एस्टन बोड्डाचो तेणें तो म्हणपा लागलो आपूण शो ना रे आपणा शो क्लॅश जाता म्हणपा लागलो. तो आंबे गेलो आनी तेणें म्हाका ऑन द स्पॉट फोन केलो म्हणपा लागलो आज शो आहा केशे भाशेन 7:30 फोन आहा म्हण शो आहा म्हणपा लागलो आनी तूं मातशी आपणाय कॉमेडी कर. कांय ना रे म्हणपा लागलो अळीश कांय ना म्हण हांव आनी आग्नेल कोताले तेंगे आग्नेलान तो कोताले मागीर आग्नेल आसा म्हणपा लागलो कांय कॉमेडी ना. ऑन द स्पॉट मागीर आल्दोना शो केलो. फस्ट म्हाका चेवडा रोल आहलोलो आनी विलियम मिलाग्रेच्या चांदोरान म्हाका केन्ना चोवूंकू ना तियात्रान नाचलोलो एक चोवू ना न्हू. मागीर तेदूस तो भिलो हांव पयलो शो आनी कितें नाचतलो एसो तसो तो भिलो. मागीर एक पाट हांव कॉमेडी रोल कोत्ता कोण स्टेजीर देंवता तेन्ना म्हाका हात दिन वेंग मारली तुवें बरो केलो म्हणपा लागलो ऑन द स्पॉट हे साय नाचतना तेश कोन्न जायते तियात्र केले. आयज जायते तियात्र येतात जायते तियात्र वेतात थोडे बरेच गाजतात आनी थोडे गाजोनात. लोक तियात्राक कित्या पासत येता? लोक कितें जाता आतां पयलीं कितें जातालें नॉन स्टॉप आसताले. रुजारियो रॉड्रिगीस तो नॉन स्टॉप काडटालो. नॉन स्टॉप पयलीं ती नॉन स्टॉप ड्रामा आसताले तियात्र आसनासलोले. तियात्र म्हणजे पड्डे हाडले कांतरां आसतालीं ते आसनासलोले पयले नॉन स्टॉप ड्रामाच. आतां कितें जाता लोक कांतरां लागून येता. पॉलिटिकल्स लोकांक आवडटा सारकें पॉलिटिकल्स कांतरां म्हळ्यार एक आशिल्लो तेका लागून तियात्र म्हळ्यार लोक आतां कांतरां लागून एक कांतार आयकिलें ते कितें जाता स्टोरी तीच आसताय न्हू. लोक म्हण कितें कॉमेडी मातशें चोयलें कॉमेडी ना एक कांतार आयकिलें फ्रांसीस तेंगे एक कांतार आयकिलें जावं मार्कूस आगेलें लॉरीलें तेंगे कांतार आयकिलें ते आसत जाल्यार ते लोक म्हणटा हावसफूल तेंगे कांतरां आयकपाचें येवपाचें ओदो जाय ते कांतार आयकताय आनी वयताय. कांतरां लागून एक पाटी आतां तियात्र कितें जाता कांतरां लागून लोक येता. पूण आयज आमी पळयतात की जी पार्थ आसता ती पार्थ कितली बरी बरयली आनीक समज कांतारां बरी नात जाल्यार लोक येना. लोक येना म्हण लोक आसोता पयलीं शो लोक आसोता पयलीं शो लोक चोयता कितें जाता. आतां तूं गेलो तुवें शो चोयलो आरे रोन हांव मेळ्ळें तुका रोनी हांव तुका विचारता तेतून बाब केस तियात्र केस गाजोल रे ते गेलो तियात्र आवाज कितें आहा कोणालो आयज जालो तो तियात्र म्हणटा बरो आहा रे कांतरांय बरी आहा हो सांग चोय हांव तुवें सांगलें म्हणटरी हांव चोयता हांव म्हणटा हांव येयलो म्हणटरी हांव तेका सांगता तो वयता तेशें कोन्न लोक मागीर हें कोता जाता लोक तियात्रां म्हणजे ते कांतरां आसूं बरो आसूं पूण कितें जाता कांतरां तितून नाय रे कॉमेडी बरी आहा स्टोरी बरी आहा तेका लागून लोक येता मागीर. आमी जायते तियात्र पळयतात तातूंत जें सेटींग आसता थोडे फावटी मेज आनी कदेलां दवरलें आसतात निमाणो तियात्र काबार जायसर ताजेर कोणूच बसना अशें केन्ना तरी घडटा? ना लास्ट एंडींग म्हणटा तें आसोताच लास्ट पड्ड्याचें जावं कित्याचें आसोता तें कदेलां एक कितें जाता तो बुरोवपाचें आसोता. तो डायरेक्टर ब्लू पड्ड्याचें कोता एंडींग जो हॉस्पिटलांत कोता एंडींग जावं फायलीचें कोता फ्लॅटां कोता फ्लॅट आसोता फाटल्यान तीचें कोता थिंग फ्लॅटां म्हणचे आसोता सेटींग तेशें ना पूण थोडे फावटी त्या कदेलाचो आनी त्या मेजाचो वापरूच जायना. जायना
जायना म्हणटरी ते बरोबर तेची आसत न्हू एक पाटी थिंग एंडींग आसता रान्ना आसोन स्टोरी सांगता स्टोरी सांग म्हणटरी ती स्टोरी मागीर तो कंटिन्यू लास्टा मागीर वेगळो आसता ते राना पड्डे आसता केन्ना हॉस्पिटलां आसता ते भाशेन थिंग वाळूंक जायना न्हू कदेल बदेल हें करपाक आतां तूंच म्हणलां ते भाशेन तुवें तुजो स्वताचो असो तियात्र तयार केला हय होवूय फॅमिली ड्रामा हय फॅमिली ड्रामा तो फॅमिली ड्रामा म्हणचे हय फॅमिली ड्रामा तो फॅमिली ड्रामा आसता तो म्हणजे इश्टागोती तियात्र तो इश्टागोती एक मुगल्या पावता इश्ट इश्टा पावता पूण तो अनौपकारी जाता इश्टाचे ते भाशेन तियात्र मुगेलो पूण आयज आमी पळयतात जे भाशेन तुवें म्हणटा की जे फॅमिली ड्रामा सदांच तेच आसतात कितें तरी वेगळें हाडपाक तुवें कित्याक प्रयत्न करूंक ना पूण कितें जाता चोय मेन थिंग कितें जाता बरोवप म्हणचे कांय न्हू तितू बरें बरोवपा जाय तें कांय न्हू म्हळ्यार जायती वावुरताय तितून बरोवपाक मागीर कॉमेडी हाडपा जायी मागीर हें म्हणटा एक पाटी कितें जाता कामाचेरय टायम मेळना कामां वयले म्हणटरी तियात्र म्हणजे तियात्रांत वचपा जाय मागीर एक्टरांत सोदपा जाय हें सोदपा जाय कॉमेडी हाडपा जाय कॉमेडी बरोवपा जाय तितू वचपा जाय आनी ते भाशेन आसोंकूय जाय सगलें आहलें तियात्र बरोवपाक कांय ना आनी तो तियात्र तुगे चलोंकूय जालो काळ कांय ना चलोंक जायो आतां तुजे येवजणे प्रमाणे तुज्या तियात्रांत कितलीं कांतारां आसतलीं मुगे तियात्र आसूं जाय एक मुगे 8 कांतरां घालपाकूच जाय 8 कांतरां आसूंकूच जाय मुगे तियात्रां 8 पूण तियात्र 10 कांतारां ना जाल्यार तियात्र जायना पूण ते भाशेन सेटींग आहा न्हू जेन्ना थिंग कांतार लागना थिंग रोड सीन आहा म्हण तूं रोड सीन लागता ते बरयलो आहा रोड सीन आतां थिंग कांतार जायना रोड सिनाचेर काबार जाता तेदो ते भाशेन रोड सीन हाडूंक पडटा थिंग तो रोड सीन लागना जाल्यार कांतरां हाडूंक पडटा आयज पॅन्डेमीक आहा जायतो वेगळी परिस्थिती आमचेर आयिल्ली आसा तरी पूण हो तियात्र लोकां मुखार हाडटा आसतना तुजी कलाकारांची बांदावळ कशी आसतली पूण कितें करपाचें तितून बाब मेन थिंग म्हळ्यार आतां खूंय वयत जाल्यार डिस्टन्स दवरताय डिस्टन्स दोनूय बसताय कदेलांचे जावं मिसा जावं खूंय जावं डिस्टन्स दवरताय डिस्टन्स दोन बसताय तियात्रां कितें जाता तियात्रां कदेल सारकें तेंको नासताय लोक भित न्हू आतां कितें जाता केस वाडलो हाय म्हणजे ते भाशेन एक पाटी कित्याक कोविडा लागून लोक भिवनूय येयना एक पाटी येता तियात्रा लागून आसी रे सॅनिटायझर लायलो गेलो बसलो की जाते मागीर हें करया पूण लोक चिंतना ते भाशेन एक पाटी कितें जाता तेकोन आहा म्हणटरी जापकून तुका वडो शेकोता एक खोंकली माल म्हण तूं बंद आसत न्हू हॉल न्हू तें बंद आसता खोंकली माली आख्खी स्प्रेड जायना तो थिंगा ब्लॉक जायन येता ते भाशेन तें वायरस वाडत वयता ना पूण तुवें समज हो तियात्र मुखार हाडलो फाल्यां पॅन्डेमीक बरें जालें कांयच ना जाल्यार तुजे नदरेन ह्या तियात्रांत कांतोरिस्ट कोण आसतले आनी कलाकार कोणाक घालतलो कॉमेडियन कोण आसतले म्हाका म्हणटाय ते चडसो म्हाका सारको चड बरो म्हणटा तो लॉरी लॉरी गायनासतना हांव कांतारां तियात्र करपाना लॉरी जावं मार्कूस वाज मागीर जायत कांतोरीस आतां येयनाय म्हज्या मना म्हणून म्हाका बरें सत्य आतां बरें कांतार मात हांव खूंय गेलो म्हण तूं तियात्रां जायत भाशेन अपकमींग येताय न्हू कांतोरीस बरें कांतार म्हणटाय तेका हांव घातलो कांतरां म्हणटा मेन म्हणटाय तें लॉरी मार्कूस वाज ते म्हाका जाय पडले कांतरां आनी कॉमेडी म्हणटाय तो म्हाका कॉमेडियन रिचर्ड सेल्वी ते म्हाका जेनेट बी म्हण जेनेट ते लंडन गेलो आहा न्हू आतां ते ना पूण मेन म्हणटाय ते सेल्वी आहा मागीर रिचर्ड आहा सेली आहा सेली हांवें सेली बारा जायत काम केलां जायत ती तूं तियात्रांत तेजे बारा हांवें काम केलां तो म्हाका सारको चड बरो ते आसत जाल्यार हांव तियात्र काडलो रोनी भुरगेपणार तूं कोणाचे तियात्र तुवें पळयल्यात भुरगेपणी म्हण जायत तियात्र चयले मेन बोर म्हणटाय तो तियात्र रुजार रॉड्रिगीस हांव सारकें चड चयतालो रुजार रॉड्रिगीस आनीक पास्क्वाल रॉड्रिगीस तेगे बाजार म्हणून तियात्र तितूलो बरो गेलो सारको चड गूड बाजार बाटली ते सारकें चड फेमस ते गेले एक खेळ तियात्र हय तेजे सारकें चड बरें तेदोन तूं हे तियात्र न्हू तूं जाणा तेदोन हे तियात्र आसो न्हय कांतरां मात्र आसो न्हय तियात्र आसले हय तियात्राक 130 वर्सां जायतलीं 125 वर्सां अदीक जालीं हय तियात्र आनी मोदें थोडोच काळ फकत एक खेळ तियात्र आयिल्लें हय 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 पूण त्या आदीं तियात्रूच चलतालो पूण आयज खेळ तियात्राक चडसो डिमांड आमकां दिश्टी पडना खंयचो एक तियात्र करतलो जाल्यार तियात्राक 10 कांतारां आसोंकूच जाय आनी जरी तर त्या तियात्राक 10 कांतारां ना जाल्यार तो तियात्र जायना आमी समाजाक जायते फावटी कितें तरी नागडें उगडें दिवपाचो प्रयत्न करतात आदीं आमी तियात्रांक पळयलें जाल्यार हें नागडें उगडें तियात्राक आमी लोकां मुखार हाडिनासले
चड करून ते कलाकार डिसेंट कॉमेडी करून लोकांची काळजां जिखून घेताले जाणे करून पालक आमचो वयर वचपाक लागलो पूण आयज आमी पळयतात ही मेळी कॉमेडी करून हे मेळे जोक्स करून जो तियात्राचो दर्जो उणो जायत गेला हाचेर तुजें मत कितें सांगपा म्हळ्यार तुवें सांगिल्लें तें सारकें तेच भाशेन जावपा जाय हिंगा पूण कितें जाता एक पाटी जायना मातशें कितें जालें तें जालें म्हणटा तो कितें जालें म्हणटा कितें न्हेसोन येयलो आनी तो स्टेजीर तो कितें जाता तेका तो फेमस जालो आसता आनी लोकांक काडसां जिखलो आसता तो कितें स्टेजीर येयलो म्हणटरी ताका लोक आसता पयलीं कितें जातालें पयलीं डिसेंट येताले सारके बरें न्हेसोन येताले त्या दोन तांकां वालोर दितालो आतां कितें जाता कितले कसले कॉमेडी करून तो हुंचो एक कॉमेडियन येयलो आनी तो कितें गेलो आनी तो फेमस तो येयलो म्हणटरी मुगे पयशे भले अशें म्हणटा तो कितें न्हेसो कितें आम कितें पळय तो येयलो मुगे पयशे भले ना पूण समाजाक देख ह्या कॅरेक्टरा वदेशी समाजाक देख कितें येता म्हणजे एक पाट कितें जाता लोक म्हणटा अरे ते कितें रे कितें न्हेसन येयला ताका नांव वाडल्या कितें जालें बरें करूंक जाय न्हू तेणें लोक थिंग कांय म्हणा फाटल्यान उलयता ना पूण बरें न्हेसोन एक कॉमेडी करूंक जायना जाता 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 जायना कित्याक जाता आतां आमी एक पाटी बरें न्हेसताय कॉमेडी कोताय आमकां वालो दिनाय दिताय पूण एक पाटी बुरशे हें कोताय पूण लोक तांकां मानून घेता तेश कोन्न आहा न्हय रोनी खरेंच तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो थोडे काळजांतले आवडे तुवें लोकां मुखार हाडले तियात्राचो अनुभव तुज्या उतरांतल्यान लोकां मुखार आयलो लोक समजलो तुज्या मोलादीक वेळा पासत किरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाची खोला आयकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा तेतून बाब आनी इतल्यानूच कॉमेडियन रॉनी फेर्नांडीसा सांगाताक आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया Adiós. Kala da kon prudent TV, kon da tumchi wad.